सर्वांकही नमस्कार. हांव सीए मेघना एम कामत. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावच्या सीए साधक म्हणल्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांके स्वागत करता. नोव्हेंबर 2024 अंतू द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी आयोजन केलेल्या सीए अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन तंगेल सीए जर्नी बगे उलोवच्याक आमगेलो ताज्यासाती सीए वैशाली वी पै. थँक्यू. वैशाली, तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमात स्वागत करता. हांगेल एक किरुपरिचय दिवचे इष्ट पावता. हांगेल नाव सीए वैशाली वी पै. हांनी मूलतः सास्तांचे. हांगेल अन्नाल नाव एस वैकुंठ पै. हांनी न्यूजपेपर आनी कोरियर एजंट जावन आसा ती. हांगेल अम्माल नाव वंदिता वी पै. हांनी एक होम मेकर. हांगेल भयणील नाव वैदेही वी पै. हांनी इंजिनियरिंग सेकंड इयर स्टुडंट जावन आसा ती. हांगेल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटंट तशीची BCom पदवीधर. हांगेल स्कूलिंग हांनी सेंट एंटनी इंग्लिश मिडियम स्कूल सास्तानांत केलेलें आसा. तशीची हायस्कूल विवेका इंग्लिश मिडियम हायस्कूल कोर्टांत केलेलें आसा. हांनी पदवी पूर्व विवेका PU कॉलेज कोर्टांत केलेलें. तशीची स्नातकोत्तर पूर्णप्रज्ञ कॉलेजांत केलेलें आसा. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप SS नायक एंड असोसिएट्स मंगळूरूंतू केलें आसा. प्रथम जावन सीए एग्जाम पास जालेलेक तुमकां मस्त अभिनंदन. थँक्यू. आतां सीए परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावचें म्हळ्यार एक मस्त हेम्मेचे आनी एक संतोशा विशय. तशीची तुमगेलो पळय रिजल्ट येयला. रिजल्ट येवन तुमी पास म्हूण कळून तुमी चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्ली म्हूण कळटना तुमगेल आनी तुमगेल फॅमिली फर्स्ट रिएक्शन कसो आशिल्लो? आमकां एक्चुअली रिजल्ट येतना लेट जाला. लायक रात्री 11 o'clock आयिल्लें आमगेलो रिजल्ट. तशी सेकंड दुखून पुरा लायक वेटिंग आशिल्ली कसो जाल्यार कसो रिजल्ट म्हूण. मिगेल पयशी पाप मिगेल अम्मानी आनू चड टेन्शनार आशिल्ली ती. तशी इकडे घंटे रिजल्ट पळोवन लायक पळयतना मिगेल हँड्स फूल शिवर जाता आशिल्ले. मागीर रिजल्ट पळोवन पास जालें म्हूण अम्माक आनी अन्नाक भारी खूश जालें. मागीर कुडलें मिगेल मोमा माव पुरा वेट करून बशिल्लीं ती. तांकां फोन करून सांगतना लायक तांणी पुरा भारी खुशयेर आशिल्लीं ती तशी. आतां तुमकां हें सीए प्रोफेशनाक येवका म्हूण तुमी केदन डिसायड केलेलें आनी कोण आशिल्लें तुमगेलें इन्स्पिरेशन ह्या प्रोफेशन चूज करूंक? ह्या प्रोफेशन चूज करूंक म्हणून हांव हायस्कूल आसतना डिसायड केला. जाल्यार म्हाका फुडें दुखून मॅथ्स म्हणून इश्ट. जाल्यार म्हाका सायन्सान तितलें इंट्रस्ट नाशिल्लें म्हळ्यार इंजिनियरींग की डॉक्टर फिल्डाक. तशीच मिगेल अम्माल कजिन्स केलो जन पुरा सीए जाल्लें आशिल्लीं ती आनी मिगेल अन्नाल फ्रेंड्स केलो जन सीए आशिल्लीं ती. ते सीए म्हूण एक प्रोफेशनाक आशिल्लें रेप्युटेशन सोसायटीचें पळोवन म्हाका तें लायक हांव कॉमर्स घेतल्यार चार्टर्ड अकाउंटन्सी करता म्हूण म्हाका एक आश आशिल्लो. आतां तुमगेला सीए फायनल एग्जामा वेळार तुमगेली तयारी कशी आशिल्ली? म्हळ्यार तुमी तुमगेल शेड्यूल कशी प्लॅन केलेला? एक दिवस तुमी कशी प्लॅन करता आशिल्लीं ती? हांव म्हळ्यार मिगेले हांव म्हळ्यार नोव्हेंबर 24 अटेम्प्टाक प्रिपेर करता आशिल्ली. सो तेन्ना हांव अरावंड सप्टेंबर 23 हांव कोचिंग घेवचें सुरू केलें FR पुरा तेन्ना. मागीर म्हाका 4 months स्टडी लीव आशिल्लें. सो हांव अरावंड डेली 10 to 12 hours वाजीत आशिल्ली. फर्स्ट हांव दिवसा 2 सब्जेक्ट म्हणून स्टार्ट केले. जाल्यार म्हाका थियरी सब्जेक्ट्स लायक हाफ डे आनी 2 वाजूचे जायनाशिल्ले. सो हांव डेली 3 पार्ट्स डिवायड करता आशिल्ली. सेकंड म्हळ्यार FR, दनपार नंतर AFM. मागीर रात्री म्हणटना हांव ऑडिट वाजीत आशिल्लो. ऑडिट हांव ऑलमोस्ट डेली वाजीत आशिल्ली. तशें मिगेल्या 4 months हांव ऑलमोस्ट 2 रिविजन्स कंप्लीट केला टॉपिक्साक 3 रिविजन्स कंप्लीट केला तशी. आतां सीए कोर्सान तूं म्हणटा ती प्रायमरीली एक सेल्फ स्टडी कोर्स म्हणून. सो तुमगेलो अप्रोच कसो आशिल्लो? तुमी सेल्फ स्टडी केलेल की कोचिंग की मेंटरशीप प्रोग्राम खंयचे जॉइन जालेले की तुमी? हांव म्हळ्यार लायक बोथ ताजें कॉम्बिनेशन यूज केलेलें. म्हळ्यार हांव इंटरान ती फर्स्ट ग्रूप हांव त्रिशांत घेतिल्लें. सेकंड ग्रूप हांव सेल्फ स्टडी केलेलें. फायनलान जाल्यार तशीच हांव म्हळ्यार एकलेलें घेवचें वचनी सब्जेक्ट वायज घेतिल्लें. हांव फायनल 6 सब्जेक्ट्सांतू 3 सब्जेक्ट्स हांव कोचिंग घेतलें आनी 3 सब्जेक्ट्स हांव ओन सेल्फ स्टडीन मॅनेज केला तशी. ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेल्फ स्टडी तशीची कोचिंग घेतला. सो आतां सीए एग्जामान तो आमगेलो पेपर बेसिकली 3 hours पेपर. सो आतां चडती स्टुडंट्स एक प्रॉब्लम म्हणटा ती आमकां पेपर कंप्लीट करूं जाय न्ही, कश्ट जाल्ला पेपर कंप्लीट टायमली कंप्लीट करूं जाय न्ही म्हणून. तुमी कसं हाका तुमगेले कसं पर्टिक्युलर स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की एग्जाम अप्रोच करूंक म्हळ्यार टायमली कंप्लिशनाक पेपराच्या? हां, म्हळ्यार हांव एग्जामा फूल दिवस आमगेले FR सर आकाश कंदय म्हणटा जाल्यार हांव एक्चुअली कोचिंग घेतिल्लें. ताणें एक स्ट्रॅटेजी सांगिल्ली कसं म्हळ्यार लायक डिस्क्रिप्टीव आनी MCQ कशी अटेंड करता म्हूण सांगून. हांव लायक 15 minutes रिडींग टायमांतू
आमकां 5 क्वेश्चन्स मीन 6 क्वेश्चन्स असतात आणि ते एक कंपल्सरी क्वेश्चन आणि 4 आमी ऑप्ट करून बरोवका आणि वरल 5 अंतू सो हांव ते 15 मिनिट्स अंतू ते पुरो क्वेश्चन्स वाजीत आशिल्ली आनी खंयची क्वेश्चन आन्सर कोरका म्हूण सांगून एक डिसायड करता आशिल्ली. मागीर कशें करचें म्हळ्यार हांव लायक 3 क्वेश्चन्स डिस्क्रिप्टीव बरयता आशिल्ली फस्ट. मागीर ताजे नंतर हांव MCQ करता आशिल्ली. कळ्ळें म्हळ्यार ताण म्हळ्यार कशी म्हळ्यार तुमकां MCQचे कश्ट आसल्यार तुमकां डिस्क्रिप्टीव वयर तेन्ना नेगेटीव इफेक्ट पडटा. सो फस्ट तुमी 3 डिस्क्रिप्टीव तुमकां खंयची कम्फर्टेबल आसा त्या बरया ती मागीर MCQ अप्रोच करून मागीर लास्ट वापस 2 डिस्क्रिप्टीव म्हणून हांव ऑलमोस्ट पुरो एग्जाम्साक ह्यांचे अप्रोच फॉलो केलेले. सो म्हाका ऑलमोस्ट पुरो पेपर्स हांव 100 मार्क्स जेव तितले अटेम्प्ट करचें जालां म्हाका तशें. आतां मे 2024 आतुकून न्यू सिलेबस एप्लिकेबल जाला. सो तुम्ही कोचिंग घेता आसतना ओल्ड सिलेबस आशिल्ला. सो तुमकां ह्या ओल्ड सिलेबस आतुकून न्यू सिलेबसा येवचे खंयचे कसले प्रॉब्लम आयला की कसं ना हांव एक्चुअली सप्टेंबर 23 दुखून म्हगेलें प्रिपरेशन स्टार्ट जालें दुखून FR एक म्हाका ओल्ड सिलेबस आशिल्ला तेन्ना जाल्यार तांणी म्हाका म्हळ्यार एमेंडमेंट विडियोज पुरो हांव युट्यूबांत पळोवन ते कवर केले म्हळ्यार FRांत कांय मेजर चेंजीस म्हूण नाशिल्ले केले टॉपिक्स तांणी एडिशन केलेले खंयचे म्हळ्यार काडलाल म्हूण ना तांणी सो तांणी त्या एडिशन केलेल्या टॉपिक्साक हांव एमेंडमेंट विडियोज पळयले युट्यूबांतू आनी तांचे पुरो केले आनी IDT तशीची IDT म्हळ्यार हांव चिके वग्गी घेतिल्या तेवे तशीची केले एमेंडमेंट विडियोज पुरो पळोवन हांव कवर करून घेतले. एज सच म्हळ्यार हांव विंगड खंयचे नवेच म्हूण आशिल्ले खंयचे कोचिंगांत पळयलेले नाशिल्ले. AFM पुरो हांव म्हळ्यार न्यू सिलेबसांतू कोचिंग घेतिल्लें तशें. ओके. आतां ह्या न्यू सिलेबसांतू एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल म्हणून इंट्रोड्यूस केला तांणी. या बेसिकली तुम्ही आता CA फायनल एग्जाम अपियर जावच फुडें क्लियर कोरका. सो तुमगेला कसं एक हाजी बगे कसं एक आमगेला वीक्षकांक एक इन्फॉर्मेशन दिवेत की सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल म्हणून म्हळ्यार पुढे आमकां 8 पेपर आशिल्ले त्या 8 पेपरांतू एक ग्रुपांत एक पेपर काडून तांणी सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल केल्ले म्हळ्यार आमी ओल्ड सिलेबसार इंटरमिडिएट बरयला देखून आमकां दोन्ही सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आशिल्ले आनी नेक्स्ट न्यू स्किमांत इंटरमिडिएट बरयला तांकां 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आसता. सो हे आमकां 2 पेपर कशी म्हळ्यार पुढे दुखून आशिल्ले सब्जेक्ट दुखून युट्यूबार सुमार पुरो लायक विडियोज रिविजन विडियोज पुरो आशिल्ले. सो हांव तांची यूट्यूब विडियोज पळोवन ते लायक म्हाका म्हळ्यार कॉन्सेप्चुअल क्लॅरिटी जेवका कडेन पुरो यूट्यूब विडियोज पळयला विंगड पुरो हांव लायक आमची सेल्फ स्टडी करून ते वाजून बरयलें. आमकां म्हळ्यार ते फूल MCQ बेस्ड एग्जाम कंप्युटर बेस्ड टेस्ट येता थंय रिजल्ट येता. सो 100 मार्क्सांतू 50 मार्क्स आयला से आमकां. सो ते हांव यूट्यूब विडियोज आनी सेल्फ स्टडी करून ते क्लियर केला. आता या ग्रुप 2 अंतू मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी बेस्ड पेपर आसा तुमकां. सो त्या पर्टिक्युलर पेपर तुमगेलो अप्रोच कसो आशिल्ला या बेसिकली क्लियर करूंक या पेपर त्या म्हळ्यार लायक हांव ताका म्हूण कसं पर्टिक्युलर फोकस दिनी कळ्ळें म्हळ्यार ते मल्टीडिसिप्लिनरी कशी म्हळ्यार आमकां आतां आमी लायक फुडली 5 एग्जाम आनी ते आतां सेल्फ पेस्ड मॉड्यूलात दोन्ही पेपर्स आसना त्या दोन्ही ओटू पेपर्स 7 पेपर्स क्वेश्चन तांतू येवचे. सो हांव ताका म्हूण कसं पर्टिक्युलर फोकस दिनी हांव विंगड 5 पेपर म्हाका करेक्ट थरो आसले रे त्या पेपर म्हाका आन्सर करूंक इजी. सो हांव रिविजनान ते हांव 5 पेपर्स वेरी फोकस दिलेले आनी कशी म्हळ्यार हांव सेल्फ पेस्ड मॉड्यूलाक कॉस्टिंग आनी लॉ वाजिलाल दुखून त्या पेपराक म्हाका हेल्प जालें. सो आनी वाजयताल म्हळ्यार तेंची लायक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूलाक वाजयतान ते लायक मस्त हें इग्नोर कोरनी वाजयचें तेन्नाची की हें केलें आमकां ते पेपर 6 हेल्प जाता. सो म्हगेले पेपर 6 लास्ट 1.5 डेजांतू हांव ते 5 सब्जेक्टाक कसं चड फोकस दिनी वरलाल कॉस्टिंग आनी लॉ स्पॉमाचे म्हळ्यार तितले तेन्ना वाजिलाल ना ते एक फावटी वापस रिविजन करून गेलें हांव त्या पेपराक तशें. आता CA फायनल एग्जामांतू तुमकां म्हळ्यार टफेस्ट सब्जेक्ट खंयचे आशिल्ला आनी तुमी ता कशी टॅकल केला स्ट्रॅटेजी कसो आशिल्लो बेसिकली तुमगेलो त्या एग्जाम त्या पर्टिक्युलर पेपर क्लियर करूंक म्हळ्यार म्हाका टफेस्ट सब्जेक्ट म्हळ्यार म्हाका फूड दुखून म्हळ्यार थियरी म्हळ्यार तशीची. सो म्हाका ऑडिट चिकेची टफ म्हूण दिसता आशिल्लें म्हळ्यार ते सिलेबस हे मस्त वास्ट आसता त्या ऑडिटाचे आनी लायक ते प्युअरली थियरिटिकल सब्जेक्ट्स म्हाका फूड दुखून प्रॅक्टिकल म्हळ्यार बारी इश्ट म्हळ्यार सॉल्व करून वचें तेन्ना चड वाजूका म्हण ना ताका म्हूण सांगून तशी हांव ऑडिट कसो करता आशिल्लें म्हळ्यार हांव तें सेल्फ स्टडी केलेलो ऑडिटाक हांव डेली वाजयत आशिल्लें हांव ताजे म्हळ्यार स्टडी लिवाप अशी पुढे ऑडिट कसो न्ही आपणी आशिल्लें स्टडी लिवान तूं स्टार्ट केलेलें हांव जाल्यार कसो करता आशिल्लें म्हळ्यार हांव लायक डेली तितलें म्हाका सिलेबस कंप्लीट करता म्हण आशिल्लें तितलें हांव कंप्लीट करता आशिल्लें खंय इनकेस म्हाका खंय कसो न्ही कळ्ळी डावट येता आशिल्लें म्हळ्यार युट्यूबान सुमार जनाल पुरो मॅरेथॉन विडियोज रिविजन विडियोज पुरो आसता आशिल्ले त्या पळयल एक कॉन्सेप्चुअल क्लॅरिटी मेळटा आशिल्ली ताजी बेजा वयली हांव वाजयत आशिल्ली.
सो डेली म्हाका म्हळ्यार हांव रात्री वेळा वाजीत आशिल्ली म्हळ्यार डेचे मोस्ट प्रोडक्टीव टायम आमी केन्ना थियरी सब्जेक्ट्साक दिवका एक आमकां टफ आशिल्ले सब्जेक्ट्साक दिवका म्हाका म्हळ्यार नायटा कम्फर्टेबल आसताली म्हळ्यार कोणी डिस्टर्ब करतले नासताले पुरो न्हिदोन आसताली तशी हांव रात्री लायक 10 दुखून 1 2 तशी रात्री लेट ते बसता आशिल्ली त्या पेपरा खातीर तशी. आता तुम्ही बीकॉमा ಒಟ್ಟುची सायमल्टेनियसली तुम्ही CA कोर्स आणि बीकॉम ಒಟ್ಟು करता आशिल्ली. सो तुमकां हें आर्टिकलशिप बीकॉमा क्लास तशीची CAचे क्लासेस तुमकां मॅनेज करूंक कश्ट दिसतील की आनी तुमी कशी टायम मॅनेज कशें केला? वय म्हळ्यार हांव फायनल इयर आसतना हांव आर्टिकलशिपा जॉयन केलाली मिगेल बीकॉमाच्या तेन्ना हांव म्हळ्यार तेन्ना चड कोचिंग घेयनी म्हळ्यार आमकां 3 years आर्टिकलशिप दुखून आनी 2 years आशिल्ली म्हूण हांव आर्टिकलशिप करून मागीर हांव मिगेल कॉलेजा वता आशिल्ली. सो तेन्ना म्हाका कांय प्रॉब्लम म्हूण दिसनी म्हळ्यार बीकॉम कसं तितलें हेवी म्हूण आसना जस्ट क्लासा वचून बसून क्लास आयकून येयला सयना. सो आर्टिकलशिपार एक पाटी सुस्त जाता आशिल्लो ऑडिटांनी भायर आनी गेल्यार वापस कॉलेज येवन बेश्टें म्हूण सांगून. मागीर कोचिंग बरें तशीची हांव चर्ची जावन युजली लेट म्हळ्यार 8 9 10 गंट नंतर क्लासीस पळोवचे आशिल्ले ऑनलायन क्लासीस घेतले दुखून. सो म्हाका क्लासाक आनी आर्टिकलशिपाक खंय क्लॅश जालें म्हूण दिसनी टॅक्स ऑडिटा टायमार आनी ಸ್ವಲ್ಪ लायक ऑफिस लेट आवर्स ते आसता आशिल्ले तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ एक नमने फॅटीग जाता आशिल्लें जाल्यार म्हळ्यार एक पाटी आमी क्लासा स्टार्ट केले नंतर मिगेल अप्रोच कशी म्हळ्यार हांव कंटिन्युअस जावन दिवका कन्सिस्टंट जावन दिवका म्हूण सांगून तशें हांव खंयची एक क्लास स्टार्ट केला न्ही हांव मध्य खंय म्हळ्यार ब्रेक घेयनाशिल्लें आतां 4 दिवस पळोवचें मागीर पळयना तशें पुरो करनाशिल्ली कंसिस्टंट जावन पळयत आशिल्ली. आता तुम्ही आर्टिकलशिप CA SS नायक एंड असोसिएट सांगेलेलं आसा तुमगेल प्रकार या आर्टिकलशिप आमगेल CA कोर्सांतू कसं इम्पॉर्टन्स ताज्या आनी तुम्ही हांगा आर्टिकलशिपान वेळा शिकिल्ले आशिल्ले कसं काम तुमगेल्या CA प्रिपरेशनाक एग्जाम प्रिपरेशना बेसिकली आनी टायम मॅनेजमेंटाक खंयचे रिती हेल्प जाल्लें आसा की? पळय म्हळ्यार आर्टिकलशिप म्हणजे आमगेल्या CA कोर्साचें एक डिस्टिंक्शन म्हणून सांगेत म्हळ्यार विंगड बेजिकली कॉमर्सान आसूचे विंगड कोर्सान आमकां आसूचें डिफरन्सिएशन म्हळ्यार ते आर्टिकलशिप केलें म्हळ्यार आमी खाली थियोरिटिकल नॉलेज न्हयशें आमकां प्रॅक्टिकल इनसायट्स मेळटा तांतूं दुखून आनी लायक आमकां आर्टिकलशिपान मस्त हेल्प जाता कळ्ळें म्हळ्यार आमगेलें कम्युनिकेशन इम्प्रूव जाता आनी आमी क्लायंट्सां कशी हँडल करता आनी लायक एकलेले कशी उलोवका म्हूण सांगून पुरा आनी डेफिनेटली टायम मॅनेजमेंटाक ते हेल्प जाता कळ्ळें म्हळ्यार टॅक्स ऑडिटा टायमार आनी आमी इतलें काम इतले टायमार करता म्हूण आसता तशी त्या पुरा हेल्प जाता. आमी फायनलान तूं इंटरमिडिएटान तूं कसं पुरो शिकिल्लो आसला रे त्या अप्लाय करचें आमी आर्टिकलशिपान तुजी आतां म्हाका म्हळ्यार हांव डायरेक्ट टॅक्सान तूं म्हाका ट्रस्ट टॉपीक वाजितान ट्रस्ट ऑडिटांत आमी कसो पुरो कोर नासता ती तेंची पुरो आसता आमी अशी वाजिला रे आमकां तितलें पट्टा मनाक वचना तें आमी ऑफिसांत कोर मागीर मनाक वाजिलाल तेता एक पाटी कळटा हांव अशी आसा हाजी लॉजीक अशी म्हूण सांगून. सो आर्टिकलशिप मस्त हेल्प जाता म्हूण म्हगेलो अभिप्राय. आता हे CA जर्नी म्हळ्यार एक लॉंग जर्नी सो हे तुम्ही कॉन्स्टंटली मोटिवेटेड जावन प्रिपेर करूक हाका तुमकां कॉन्स्टंट एक मोटिवेशन जावका तशीच एक कॉन्स्टंट पुश जावका तुमगेल ह्या CA जर्नीन तुमगेल बिगेस्ट चियर लिडर जावं कॉन्स्टंट सपोर्टर जावन कोण आशिल्ला? मिगेल बिगेस्ट चियर लिडर्स म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल मिगेल पेरेंट्साची म्हाका मस्त सपोर्ट केला तांणी ह्या थ्रू आउट द जर्नीन तूं म्हळ्यार हांव इवनिंग कॉलेजा वतान जावं आर्टिकलशिपान जावं आनी मिगेल प्रिंसिपल तांणी बरें म्हाका मस्त सपोर्ट केला आनी मिगेल आशिल्ले मिगेल सिनियर्स जुनियर्स मिगेल ऑफिसांत तांणी समेत मस्त हेल्प केला तशी म्हाका ऑलमोस्ट पुरो जाणांन मस्त हेल्प केला तशी हांव म्हळ्यार म्हाका क्लासीस जावं रेकमेंड करचे कशी वाजूचे ते पुरो हेल्प करूंक मिगेल ऑफिसांचो सिनियर्स तांणी पुरो गायड केला तशी मिगेल बिगेस्ट चियर लिडर्स म्हळ्यार मिगेल आनू अम्मा मिगेल प्रिंसिपल आमगेल ऑफिसाची पुरो म्हूण सांगेत. आता हे एग्जामा प्रिपेर जातना एक कॉमन इश्यू फेस करचे पुरो चेंडवान कसं म्हळ्यार एक स्ट्रेस आनी सेल्फ डाउट तुमगेल्या जर्नी CA जर्नी खंयचे फेजार खंयचे स्टेजार तुमकां तशी सेल्फ डाउट जावं स्ट्रेस जावं फेस केला की इन केस फेस कर नसल्यार तुमी ते कशी टॅकल केल्या कशी ओवरकम केला? स्ट्रेस म्हळ्यार म्हाका आर्टिकलशिपान तूं मस्त म्हळ्यार आसता एक पाटी स्ट्रेस तेन्ना हांव म्हळ्यार मिगेल मंगळुरांत आर्टिकलशिप करतना हांव PGंत आशिल्ली तशी मिगेल PGंत म्हळ्यार कशी म्हळ्यार पुरो स्टुडंट्स आशिल्ली MBA करतली लॉ करतली CA करतली सो ऑफिसांत कसं स्ट्रेस आसल्यार तांगेले येवन उलोवन तांगेले चिके खेळ न्हू पुरो करता न्हू तेन्ना चिके स्ट्रेस वता आशिल्लें आनी एग्जामा म्हाजीत म्हणटान म्हाका हांव सांगिल्लो वरी म्हाका ऑडिट हांव फस्ट सेल्फ स्टडी केला तेन्ना म्हाका फस्ट वाजितान म्हाका कशें अप्रोच करचें कसं कितें म्हूण कसं म्हाका फस्ट कळनाशिल्लें तें दिसता आशिल्लें हांव कशी एग्जाम बरोवचें म्हूण सांगून
तेन्ना हांव तेंची यूट्यूब विडियोज रेफर केले तातूंत केलो लेक्चरर्स पुरो सजेशन दिता ती कशी वाजूका कसं नाही कितें म्हणून सांगून सो त्या पुरो पळयलें आनी मिगेल सिनियर जाले हांव निमगेले कसं करचें कसं नाही म्हणून सांगून सो तांणी पुरा गायडन्स दिले सो स्ट्रेस मॅनेज करूं की ह्या कोर्सान तेंचे आमी कोणाले जेव उलोवका एके आमगेले सिनियर जाले की एके आमगेले आनमले की एके गुर्त आशिल्ले कोणाले तशी उलोवन केलें तेन्ना आमगेले एक म्हळ्यार मन आशिल्लें भायर येता आनी तांणी आमकां सजेशन दिता न्हू तशें. आता ह्या कार्यक्रम मस्त एस्पायरिंग CAs पळयता आसता ती सो तुमगेल एक कसं तांकां एक टिप्स की कसं एक एडवायस दिवचे सांग इश्ट पावता की मिगेल एडवायस म्हळ्यार ह्या कोर्स कसं म्हळ्यार केलो जण म्हणटा ती टफ म्हणून सांगून हांव म्हणटा हे कोर्स मस्त टफ न्ही म्हळ्यार मस्त वाजूचे आसता सिलेबस वास्ट आसता सो आमी डे 1 दुखून येता आमी कशी आसता म्हळ्यार हांव 100% एफर्ट घालता हांव कन्सिस्टंट जावन प्रिपेर करता म्हण त्या मायंडसेटार येवका म्हळ्यार हांव अशी करता तशी करता म्हूण सांगून येवका आमी खंयचेय सिच्युएशन फेस करूं रेडी आसता ह्या कोर्सान येयला म्हळ्यार आर्टिकलशिपान ते आमकां मस्त चॅलेंजीस आसता वाजिता न्ही एक पाटी दिसता हांव विंगड कोर्स कसो न्ही करूया तशिल्या तशी म्हूण सांगून जाल्यार ते पुरा फेस करूंक एक रेडी आसता डे 1 दुखून आमी आमगेले 100% दिवचेक रेडी आसता म्हूण सांग. आता तुम्ही एक चार्टर्ड अकाउंटंट जाली ती आता तुमगेल मुखार वेळची कसं प्लॅन प्रोफेशनली जावो पर्सनली जावो मिगेल आतां सद्याक म्हळ्यार हांव जॉब वचचें म्हूण आसा म्हणजे कॅम्पस प्लेसमेंटांतूय हांव ट्राय करता आसा म्हाका इंडस्ट्री एके बीग फोराक सद्या हांव वचचें प्लॅन म्हळ्यार प्रॅक्टीस इतलो वगी नाका म्हूण सांगून सो एक ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपिरियन्स घेता रे मागीर नेक्स्ट फ्युचरांत प्रॅक्टीस करूया. विश्व कोंकणी केंद्र येवन तुमगेल अमूल्य समय दिवन तुमगेल CA जर्नी ಬಗ್ಗೆ उलयलेक मस्त धन्यवाद. म्हाका हांगा येवन म्हाका एक मिगेल अभिप्राय सांगूक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या विश्व कोंकणी केंद्राक हांव एक धन्यवाद म्हूण सांगता. तशीच मिगेल जर्नीन तुमिगेले आशिल्ले मिगेल आनम्माक मिगेल प्रिंसिपलाक मिगेल ऑफिसाच्या पुरा स्टाफाक आनी मिगेले कजिन्स म्हाका सपोर्ट केला मिगेल फ्रेंड्स हांकां पुरो जनाक मिगेल धन्यवाद. थँक्यू. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाक लाईक कराती शेअर कराती सबस्क्राईब करात. CA साधक म्हणल्या कार्यक्रमाच्या सगळे वीक्षक वृंदाक हे कार्यक्रम वीक्षण केलेले हांव धन्यवाद सांगू इश्ट पावता.